सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी लोक संपर्क साधना वरवीं हे पवित्र मिसाची भेटेन वांटो घेवच्याक तुमकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान माय मोगाचो येवकार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळें आसूं. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या 11व्या आयतार आमी पावल्या आनी हाच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा देवाचें राज विस्तारुया. जेजून आपल्या बापाचो वावर सुरू करतना असो सुरू केलो, जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान मानून घेयात, देवाचें राज लागीं पावलां. हेच जे देवाचें राज आमचे मोदें विस्तारूंक आमकां देवान कितें भाशेन आपयल्यांत. आमी जावन आसा देवाच्या राजाचे सेवक, आमी जावन आसा देवाच्या राजाचे नागरीक आनी हेच देवाचें राज आमचे मदें विस्तारूंक देवाच्या वावराक आमी आमचो सहकार दिवंक जाय. तर हेच देवाचें राज आमचे मदें विस्तारत वचूंक आमी देवाच्या राजाच्या वावराक आमी उर्बेन खान मारूंक देवाची राजाची तत्वां आमच्या जिवितान आपणावंक आनी ती शिपडावंक आमकां जण एकल्याक त्याच देवाची कृपा आनी बोळ ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी गुणानुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोमया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमया काकलूत कर. महिमा देवा कुंसर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या सर्वविदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोमया देवा देवाचे शिळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर
आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तूंच आमचो बोरवासो आनी आमचें बोड. आमी इतल्यो सोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर कोन्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हें आमी विनोती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इजिकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, उंच देवदाराच्या माथ्या वेले उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक ताली काडटलो आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलो. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलो. ती फाटेतली आनी तिका फळां जातली आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणीं वस्ती करतली आनी सगळी सवणीं तिच्या खांद्याच्या स्वाताक विसो घेतली. लांब रुखाक मोटवे करता आनी मोटवीं झाडां वाडयता. पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलेल्यांक पांचवी करता. हांव सर्वेस्पोर म्हूण शेतांतली सगळीं झाडां जाणां जातलीं. हांव सर्वेस्पोर उलयलां आनी उलयलां तशेंच हांव करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्पोरा. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. किर्नो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो. भोववर्त्या देवाक सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो. जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. प्रमाणीक मनीस मांदा वरवीं वस्तलो. लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोपलोले आमचे देवाचे आंगणांत असले मनीस माततले. जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. म्हातारे पिरायेर लेगून ते फलां दितले. तोकतोकीत रोसरोशीत ते तोपतले. सर्वेस्पोर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलीच कोट ताका ना. तो एकलोच म्हजें खडप. जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी कुडींत आसोसोर सोम्या सोरशिल्लें पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. तरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलतांव. हय, आमी विस्वासान बोल्ल्याव आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले भायर सरून सोम्या सोरशी जिवंक आमी खुशी. आमी कुडींत जिवंक वो कुडींत भायर जिवंक ताका मानता तसले जावंक आमी सोदतांव. जण एकल्यान आपले कुडींत आसात जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मजुरी घेवंक. क्रिस्ताचे न्याय सोबे मुखार उबो रावच्याक पडटलें. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी.
जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. Salves paraxoi, salves paraxoi, salves paraxoi, soi, soi. Salves paraxoi, salves paraxoi, salves paraxoi, soi, soi. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. मोहिमा तुका आसूंया. जेजून उरपणशीक म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतान बी वोंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा वस्तूंगी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशी बोर गुलगुलीत गोठो. आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता. हे पोरी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सर करुया वो कसली वापर घालून तें चितारुया. तें सांसवाच्या कोण्या पोरी तो जमनीर वोंपतात तेन्ना संवसारान आसात तितल्या बियां परस सुपुल्लो, पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांदयो फुट्टात की अंतराळा वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे थोडा आसरो घेवंक जाता. तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार वपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलयनासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना मादर टेरेसा तिका देवाचें आपोवणें आयलें गरिबांची सेवा करूंक, आनी जेन्ना हें देवाचें आपोवणें स्विकारून कोलकाताच्या झोंपड्यांनी ती गरिबांक सोदूंक गेली, गरिबांची सेवा करूंक गेली, तेन्ना अशें सांगतात की तिचे लागीं कांयच नासलें. तिच्या पर्सीन फकत खंय $2 आसले. तिका रावंक सुवात नासली, पूण तिका एक खोल विस्वास आसलो की जरी तर हो जावन आसा देवाचो वावर, जाल्यार देवाच्या आशिर्वादान हो वावर फुडें वेतलो. तिजो खोल विस्वास देवाचेर आसलो आनी ह्या विस्वासान तिणें एके भाशेन ह्या देवाच्या वावरान तिणें उडकी मारली. आनी आमी जाणा कोण भाशेन हो मादर टेरेसान ल्हानपणान सुरू केल्लो वावर, हंबल बिगनींग तो जाल्लो. आयज संवसारभर हो वावर शिंपडत गेलो. आयज संवसारभर तिणें सुरू केल्ली संस्था गरिबांची, ल्हानाची, सांडलोल्यांची, दुखवलेल्यांची सेवा करता. बाबा भयणीनो, आयचो सेवा धर्म कितें भाशेन आमकां देवाच्या राज्या विशीं आमकां म्हत्वाची शिकवण दिता. आनी कसली शिकवण जायत? शिकवण म्हणल्यार देवाचे राजाचो वावर जावन आसा दैवीक वावर, देवाचो वावर. आमी फकत देवाच्या वावरांत सहकारी. The work of the kingdom is the work of God, divine work. We are only collaborators. We are only cooperators in this work of the kingdom. आनी दुसरे सुवातेर आयची वाचपाय आमकां उगडास कोत्ता की देवाचो वावर पूण एक ल्हानपणान सुरू जाला, हंबल बिगिनिंग्स, पूण ताजो शेवट व्हड जावन आसा. बाबडीनो, थोडी भोव नदर आयच्या वाचपांचेर आमी मारुया. पयली सुवातेर आयचें पयलें वाचप आमी इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. हें वाचप समजूंक पयले सुवातेर आमी ताचो इल्लोसो बॅकग्रावंड आमी जाणा जावंक जाय. आमी जाणा इस्रायल पोरजेचेर नबुकदनेझर हो बाबिलोनाच्या राजान जुदाचेर ताणें आक्रमण केलें
आनी लोकांक गुलामपणान ताणें बाबिलोनीक व्हेली, गुलाम कशी व्हेली. आनी ही पोरजां गुलामपण भोगताली. तांचे मदें एजेकेलूय ताकाय गुलाम कसो बाबिलोनीन व्हेलो. आनी उपरांत दुसरे फावटी नबुकोदनेझार राजान जुदाचेर आक्रमण करून त्या गांवचें निसणटण ताणें केलें. तांचें शाराचें निसणटण केलें. तांचें देव मंदिराचें निसणटण ताणें केलें. आनी बाबडीन असले परिस्थितींत एजेकेल प्रवाद्याक देवान जेन्ना तो बाबिलोनियन निर्वाशीत कसो आसलो तेन्ना ताका प्रवादी कसो देवान विसून काडलो. आपले पोरजेक बोरभाशाचो गोठायेचो संदेश तांकां परगटूंक. आनी जे कितें आयच्या वाचपान आमी आयकलां हो संदेश जो आसा देवाचो संदेश आपले पोरजेक तांकां बुजवण गोठाय दितलो संदेश. हे पोरजेक एके भाशेन देवदार रुखाक कशें सोर केल्लें आसा. ही पोरजां एके भाशेन देवदार रूख खातलेलो रूख कसो, सुकलेलो रूख कसो तो जावन गेल्लो. पूण एजेकेल प्रवादी म्हणटा ह्याच देवदार रुखाच्या खांद्यावेली हांव एक थाळी काडटलो आनी इस्रायलाच्या ऊंच दोंगराचेर हांव ती लायतलो. ती पालयतली, ताका फुलां फुलतलीं, ताका फळां फुलतलीं. आनी ह्या रुखाक भोंवती ताजे सावळे थळार सुकणीं वस्ती कोत्तलीं. काय बरी ही शिकवण, काय बरे हो संदेश. बोरमाशान बरोवलो संदेश, गोठायेन बरोवलो संदेश, बुजवणेन बरोवलो संदेश देव आपल्या प्रवाद्या वरवीं आपले पोरजेक तो परगट कोत्ता. आनी उपरांत बाबडीनो आमी जाणा कोण भाशेन देवाची ही पासावणी आपले पोरजे सवें देवान शांती पावयली. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत 2 वेपारी वरवीं देवाच्या राज्याची शिकवण जेजू आमकां दिता. पयली सुवातेर जेजू एका मनशाची खबर कोत्ता जो शेतान आपलें बी वोमता, ताजो परामर्श कोत्ता खरो. पूण बी हे जमनीन थावन कशें किल्लोन येता, तें वाडटा, पालयता, फुलता, फळां दिता, तें ह्या शेतकामत्याक कांयच खबर ना. तो दीस रात घोडेक वावर करूं ओ न्हिदून आसूं हें बी किल्लोता, वाडटा आनी फळ दिता. आनी ह्या बियांक फळां जाल्लीं उपरांत शेतकामती तो लुंवता आनी हें फळ खाता. बाबडीनो ह्या वेपारींतल्यान जेजू आमकां कसलो संदेश दिता काय. बाबडीनो संदेश जसो हांव सुरवातेक म्हणटालो देवाच्या राज्याचो वावर जावन आसा देवाचो वावर म्हणटच तो न्हय आमच्या कोश्टांचो फळ. द वर्क ऑफ द किंगडम इज द वर्क ऑफ गॉड. आमच्या वावराचो एके भाशेन कोश्टांचो फळ न्हय. आमी फकत जावन आसा देवाच्या राज्याचे सहकारी कशे, कोऑपरेटर्स इन दीस वर्क ऑफ गॉड. कोण भाशेन देव हे आमच्या वावराचो फळ आमकां दिता ती ही वेपार एके भाशेन आमकां दाखोवण करता. जाल्यार दुसरे वेपारीन जेजू देवाच्या राज्याक एका सांसवाच्या बियाक सूर कोत्ता. हे सांसवाचे बी सगळ्या बियां परस ल्हान, पूण तें किल्लोन वाडटा आनी तें शेतांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता आनी ताच्या खांद्यांनी सुकणीं वस्ती कोत्तात. एके भाशेन जेजू सांगूंक सोदतालो देवाच्या राज्याचो वावर घोडेक तो सुरवेक ल्हान जायत, तो घोडेक दिसती पडना जायत, पूण ताजो फळ दुबाविणें आमकां दिसून येता. आमी पळयता जेजूच्या जिवितान कोण भाशेन जेजून हो बापाचे वावर देवाच्या राज्याचो वावर सुरू करतना ताणें 12 शिसांक घेवन सुरू केलो. आनी होच वावर देवाचे राज्य विस्तारपाचो वावर तांच्या हातान घालो. आतां आमी म्हणटले हांव ह्या 12 शिसां वरवीं कोण भाशेन येतो व्हडलो हो वावर देवाच्या राज्याचो फुडें वेतलो काय. आमी जाणा हे जेजूचे शीस चडशे शिकूंक नासलेले, अनलर्नड, चडशे ते नुस्तें मारपी आसले. तांकां फॉर्मल एड्युकेशन नासलें. तांची सपनां संवसारी आसलीं. तांचे मदें फकत ते वाद विवाद कोत्ताले, कोण व्हडलो कोण धाकटो. व्हडलीं व्हडलीं तांची संवसारी सपनां आसलीं. पूण ह्याच मनशां वरवीं जेजून आपल्या बापाचो वावर देवाच्या राज्याचो वावर ताणें फुडें व्हेलो. हातूंतल्यान आमकां दिसून येता कोण भाशेन द वर्क ऑफ द किंगडम हॅड अ हंबल बिगिनींग. पूण हो वावर संवसारान शिंपडोत आसा.
आनी आयज बाबडीनो आमी जावन आसा एके भाशेन देवाचे सहकारी हो देवाच्या राजाचो वावर आमी फुडें व्हरूंक ही जिजून आमकां परगडली तत्व आमच्या जिवितान आमी सांबाळूंक आनी जिवंक आनी बाबडीनो जशी बरी दुसरे वाचपान बागून पावलो कोरींतकारां बरी चिठीन आमकां उगडास करता की आमी देवाच्या न्याय सुबे मुखार आमी आमची जोडटी जातली आनी देखूनच आमी आमच्या जिवितान देवाक मानता तसलें जिवीत आमी व्हरूंक जाय देवाच्या राजाची तत्व आमच्या जिवितान आमी सांबाळूंक जाय ती जिवंक जाय दुसऱ्यांक परगटूंक जाय हे भाशेन देवाच्या राजाचो वावर बाबडीनो आमी फुडें व्हरूंक जाय तर मागूया आमकां सगल्यांक देवाची कृपा देवाचें बळ पवित्र आत्म्याचें बळ होच देवाच्या राजाचो वावर आमी उर्बेन फुडें व्हरूंक देवाचे सहकारी कशे हे देवाच्या राजाच्या वावराक आमी खान मारूंक आनी आमकां देवान दिल्ल्या देण्या गुणांचो बरो उपयोग करून हे देवाचें राज आमचे मदें अदीक आनी अदीक विस्तारूंक आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो भावार्थ जिवो जाला होच भावार्थाक आमी सगळीं सांगाती उसारुया. सत मानता देवाक सर्वविधार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुद्दाक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभवलो आंकवार मारी जावन जल्मलो पोंच पिलात्या काल ताणें कोस सुचले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिबिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार सोडलो सर्वविधारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयच्यान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमीन. आयच्या सेवा धर्मान आमी घेतलेली शिकवण जिवंक सोंपें न्हय देवाची कृपेची आनी शक्तीची आमकां गरज. हे वेळार आमची मागणी उबारुया आनी कृपा आमकां देवा लागीं मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे राज उर्बेन विस्तारूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजाची तत्वां आपणावूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरे दीक जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दूर एका क्रिस्ती बाबा भयणांनी मनशा सैमाच्या वंडावण्या पोरमोणे न्हय पूण भावार्थान चलून देवाक मानता तसलें जिवीत जियेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या जिवितांत कोस्ट दूख कठीण परिस्थिती येता तेन्ना आमी देवाचेर आनी ताचे कृपेचेर पातयेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बोदोळ बापा खालतिकाय तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुका मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
वांगडीनो हे आमचें बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुळीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पासणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोस्ता मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवन सर्वप्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासलीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यात त्या आमच्या भयणी भावांची कापीत कर. तांकां श्रेश्ठ गतीन मारल्या समजतांक तुज्या पळजळीत मुखामळ फुडें फावो कर. आमा समाजदाची दया कुमाय मागता. आंकवार बरें देवाची माहीत सांगायतीन तिचे पोती भगवन तुझे भगवन दुरुता सर काडीन तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर
सगळ्या सुखात आमकां वांटो दी ते सगळ्या त्या तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर तूं क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Deus Jesus ouvi, Deus Jesus सांगता, Deus Jesus тай, पवित्र आत्मेचे एक कोणान, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आणि वैभव तुका, सासनाच्या सासना. जुंय आमी आसां, जुंय आमी भोंवतां, जुंय आमी वावर कोत्तां, तितले सुवातेर देवाचें राज आमचे मोदें आमी बांदून हाडूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोटी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक येता ती आमचेर सुट्टी आनी खास सरिना जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. देवाचें राज विस्तारूंक आमच्या काळजांत येवन आमकां बोड दितलो जेजू पळय आसा. दिसती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं केलें म्हणटा. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो पडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Mundo
मोगळाची सू हे वेळार तूं आमच्या काळजान आयलाय देखून आमी तुका दिन वाचता अर्गां दिता. घोडीक सगल्यांकूच आमकां पोरशी मिसान निवांटो घेवंक मेळना जायत, पूण हे वेळार ओत्मीक पाटेन तूं आमच्या काळजान ये आनी आमच्या काळजान तूं बिराट कर म्हूण मागता. आमच्या काळजान येवन तुज्या राजाची तत्वां आमच्या काळजान तूं शिपडाय. तूंच आमचें जिवीत चलय. तुका जाय ते भाशेन तुज्या बापाचें राज आमचे मदें विस्तारूंक आमचो सहकार आमचो तेंको दिवंक आमकां शिकय. आनी दर दिसा आमचें जिवीत बापाक मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. प्रार्थया. प्रितीचे बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सुमनाची कार्यावळ. ह्या सुमनान मेलोल्यांक विसाई परी सोमारा दीस 7 वरांचेर इस्मायल आल्वारेस कोरजे पयल्या वर्साचें मीस. मंगळारा दीस 7 वरांचेर गॉर्डन लोबो नायकावाडो वेस्ट म्हयन्याचें मीस. बिरेस्तारा दीस 7 वरांचेर रोजा बेनेडिता फेर्नांडीस रानोय म्हयन्याचें मीस. शुक्रारा दीस 7 वरांचेर जुलियाना फेर्नांडीस सेगुंदवाडो कोरजे म्हयन्याचें मीस. कालच्या दिसा आमची भयण आंतोनेट फेर्नांडीस गोनकोय वाड्यांतली अवतरल्या. मागुया देवान तिका सर्गींची शांती फाव करूंक तशेंच तिच्या कुटुंबाक देवान बुजवण फाव करूंक. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत आनी आमच्या देशांत कोविड-19 हे महामारीक पिडेचे गंभीर परिस्थितीक लागून आमची इगोर्जो कपेलां बंद आसात. सरकारान सुचयलोले उपाय वेव्हारान घालून आमी ह्या दिसांनी इगोर्जेन समोरुमता ती मिसां लोकां विरेत कोत्ता. बावाडत्यांनी हाची नोंद करची आनी परिस्थिती सुदारप आसून आनी फुडें एसओपीजा बाबतीन आदोल बदल जाय पर्यंत इगोर्जेन पोरशी मिसांत वांटो घेवंक येवचें न्हय. जाणी मिसांची इतेसां भेटयल्यान तांची इतेसां पासत आमी दर मिसार मागता. अशें आयतारा दिसा 8 वरार 21 मीस आमी समोरुमता आनी सुमानाच्या दिसांनी 7 वरार 21 मीस जाता. ह्या पेस पिडेच्या अतीर आनी गंभीर काळांत जण एकल्यान आपआपल्या भलायकेची काळजी घेवची आनी दुसऱ्यांची भलायकी सांबाळूंक पावलां मारचीं. हे पिडेचेर जैत करूंक सगळीं एकचारान आमी वावरुया. जुनाच्या म्हयन्याचे 27वेर पेरपे सुकूर सायबिणीचें फेस्त आमी पाळटा. फेस्ताक तयारी कशी 18वेर म्हणजे येता त्या शुक्रार दिसतावन नोवेन सुरू जाता. पेरपे सुकूर सायबिणीचें नोवेन भक्ती बावार्थान करुया आनी सोमेस्तांक तिजे मजतीन देवान आमकां सर्व वायटा विघ्नांतलीं आनी पिडे शिडेंतलीं सांबाळूं म्हूण मागुया. महामारीचे परिस्थितीक लागून आमचीं भुरगीं इगोर्जेन दोतोनीक येवंक शकनात, पूण घरांत थावन तांणी आपली बावार्थाची आकारणी चालू दवरूंक आमच्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायंक आमचो खेरीत उलो. अंदू वर्सा दोतोनीच्या भुरग्यांक आमी कॅलेंडर्स छापल्यात. तांचेर आसलेली मागणी आनी स्वता भुरग्यांक शिकोवंक आवय बापायनी भर घेवचो म्हूण मागता. तशेंच दोतोनीच्या केंद्रांत थावन आनी आमची फिरगोजेन वावुरतले दोतोनीचे संस्थेंत थावन जी शिकोवण वो जो मॅटर आमी पावतो कोत्तेल्या ताचो बरो फायदो काडूंक आमची तुमकां खेरीत विनंती. तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक भावांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान सूख शांतीचो आनी बरी भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवडेता आनी मागता.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. Sorves for